समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. बाळोक मरये थंय मोघाळ याजक भावानो, धार्मीक भयणीनो आनी सर मोघाळ फिलार फिरगजेच्या भावा भयणीनो, आज समेस्तांक वर्तो दादोसकायचो दीस, संतोषचो दीस, दाबाजेचो दीस. कित्याक मोंती मायेचें वा बाळोक मरयेचें फेस्त. आयचो दीस सगळ्या पवित्र सभेक वर्त्या संतोषाचो, संभ्रमाचो आनी जाबाजोचो म्हूण आमकां कळीत जालां. आमकां प्रत्येक जावन करावळी प्रदेशाच्या लोकांक भोव अर्थाभरीत आनी अपूर्व मोंती सभेचें फेस्त. फाटल्या 9 दिसांनी मरियमाचे शेगूण नियाळून मिसा सवें नव्यानाची मागणी करून आमकां देवान दिल्ल्या भुरग्यां सांगाता फुलां मरयेक भेटोवन आमी मान केलो. सबार वर्सां थावन हें फेस्त आमकां कुटुंबाच्या एकवटाचें फेस्त. आज सगळी पृथ्वी पांचवी आसा. आज ही पांचवी पृथ्वी पळयतना मतीक उल्हास, मतीक समाधान. तर आज ह्या अपूर्व ह्या पांचव्या पृथ्वे खातीर देवाक दिनवासता तितलें न्हय आसता. आमच्या कुटुंबांत परिसरांत वाडून येवच्या सर्व चेडू भुरग्यांक म्हणजे चलयांक फावो तो गौरव दिवंक आमी आशेता. मोगाचे न्हू, तुमच्या ह्या संदर्भात, आमच्या ह्या फेस्ताच्या संदर्भात विशेष उर्बेन मोगान सक्कड आयच्या दिसा ह्या पवित्र रितीक आनी पवित्र मिसाच्या बलिदानाक हाजर जाल्ल्या सर्वांक मानाचो, गौरवाचो येवकार हांव मागता. व्हडा संख्येन शिस्तेन भक्तेन हाजर जाल्ल्या तुमकां, कल्याणपूर मिलार फिरगजकारांक तुमकां म्हजो प्रत्येक स्वागत. आज आमी सक्कड सांगाता मेळ्ळ्या मरयेक होगळसिता. जावं दी आमचें मागणें वाडोवन चडोवन तुजें नांव, तुजी भक्ती उदार जावं, मेळोन माय तुजें बेसांव भागी जावं आमचो गांव. तर हांगासर आतां आमी पयल्यान पयलें मोठव्या गिता सभे आरंभ करता आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर आयकता. ताच्या उपरांत नवें बेळें आमी आशिर्वाद करता. ताच्या उपरांत भुरगीं ह्या मरयेक होगळसियांक हाली ताणें फुलां ताणें भेटोवची हांगा येवंक ना तांकां सांगता. ताच्या उपरांत आमी भक्तेन आनी शिस्तेन आमी पवित्र देव मंदिराक आमी वचें. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा, मनशा करणारा, महिमान तुका. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा, मनशा करणारा, महिमान तुका. वर्ण कशी हा सोबाय तुझी, गायता सदा स्तुती तुझी. वर्ण कशी हा सोबाय तुझी, गायता सदा स्तुती तुझी. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा, मनशा करणारा, महिमान तुका. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा, मनशा करणारा, महिमान तुका. देवाचे उतार आमी आयकूया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. माथ्यो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता.
देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगडचें म्हूण लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. पळया अंतराळाची सुकणीं, ती वंपिनात, लुविनात वा तुप्यांनी पुंजयनात, तरी पूण तुमचो सर्गेचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितले की उत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करन आपले आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडूंक सकत, आनी न्हेसना विशांत तुमी कित्याक खंत करची. शेतांतलीं तीं काट फुलां कशीं वाडटात तें पळया. तीं घोळिनात वा वळिनात, तरी पूण हांव तुमकां सांगता, साल्मो राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एक फुला सारको न्हेसुल्लो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नींत लासतात त्या शेतांतलें तण सयत जर देव हे परी न्हेसयता, तर कितल्या वडट्या थरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना. देवाचें उतर हें. आस्पातावन आमी जाणा जाल्याव हर एकल्यांक तो पोसता राखता आनी प्रत्येक जण म्हाका आनी तुका तो सांबाळटा म्हणलें आमी समजता. हो संवसार आनी तांतली फुलां फळां रूख झाडां हर एक जिवी देवान रचल्ली आनी सगळी सृश्टी देवान मोगान रचली आनी ताका बरी दिसली. सगळी सृश्टी रचल्या उपरांत निमाणे देवान मनशाक सृश्टीचो मुकोट जावन रचलो आनी सगळी ताचे ताब्यान दिली आनी म्हळें अबळे. सगळे प्रती वयली सर बी दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर रूख तुमच्या खाणा खातीर तुमकां दिता. तांचे वावटीचो प्रतिफळ ताणें देवाक भेटयलो. शेता भाटांनी जाल्ल्या बेळ्यांतलो प्रथम वांटो देवाक भेटयचो म्हूण लेवी शास्त्रांत आदेश दिल्ले आमी आयकता. ही सगळी सृश्टी देवाची आनी देव तो पोसता. ताच्या की चड मोगान देव ह्या सृश्टेंत वावरच्या मनशांक पोसता आनी खाणा जेवणाक गरजेचें सगळें तो दिता. पूण मनशान वावर करून हो दिसपडतो ग्रास जोडिचें म्हूण देवाची मांडावळ. तर आज देवानच आमच्या शेता भाटांनी बेळे फळ वस्तू रांदूय कितलोन वाडोवंक हो केला, कित्याक देवान बेसावन दिल्ल्या बगार मनशाच्या वावटीक फळ लाभना. तर उपकारी मनान देवाचें उदार देणें घेवया आनी ताचेर तो आशिर्वाद वतो म्हूण मागया. प्रार्थया. सरेस्परा सगळ्या रस्त्याच्या रचणारा तुजी सृश्टी तुका वाखणटा. तिचे सांगी मेळोवन आमी तुज्या सारक्या आनी रुपाची जावन रचलेली मनशां तुका दिनवासता. आमकां तुवें रचून दिसपडतो ग्रास लाभोवच्याक ही प्रती तुवें तुमच्या आमच्या हातांत घालाय. ती वसोवन दिसपडते घाम पिळ काडिल्ले वावटी फळ जावन लाभल्या नव्या भाताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे नवें बेळें आमच्या कुटुंबाक सांगता. आज पयल्या फावटी सेवताना आमचो मदलो माय मोग वाडोवन दी आनी संतोश सोडोवन दी. भावार्थान आनी मोगान आज एक जाल्ली आमी कुटुंबाचे सांदे आमचे माय मरे फार एक दीस तुजे सासण सुबो कशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नावी. आता भुरग्यांनी त्याच जाग्यार रावून तुमी मरयेक 3 फावटी ती फुलां बरी करून भेटोवची. ह्या वेळार आमकां गायन म्हणल्यार कुमो करता. Garcia,
허걸시야 허걸시야 머리에 설기차 니사서 영로트 변한서 니수카 만디타 선마에 वर्णिता 머리에 허걸시야 허걸시야 머리에 मोगाचनो दयकनायका अंगसरी अंगाचे ही रीत अंग समता भुरगी थंयच रावा हाला नाका
मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या पुर्बेच्या दिसा आमी हांगासर जमल्या हे मिसाचें भोव पवित्र बलिदान पिर्जें जावन कुटुंबाचे सांदे बेडितात. देवादीन लाजरस आणि मार्गरेट डिसोजा मिलाग्रिस ये वडो ह्या कुटुंबाच्या सर सन्यांक प्रत्येक जावन मुर्दोम दिल्ल्या सर मुर्दोमदारांक आमी हे मिसाचे बलिदान वेडीत आसतना आमच्या सर्व इराद्या पासत ह्या मिसाच्या भोव पवित्र बलिदाना वेळी मागया. बाळोक मोरीची ससाय आम्हा सर्वांचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाचनो आज आमी एक फिरकस कुटाम जावन येवकरिस्ताचे बलिदान भेटोवंक मोरयेक फुलां अर्पोवंक आनी मोरये मायाच्या जल्माचे फेस्त आचरण करूंक बाळक मोरयेक मान करचे बराबर देवान आमकां दिल्ल्या नव्या बेळ्या पासून देवाक अर्घ दिवचो दीस. सांगतच कुटुंबाचे फेस्त संभ्रमतना चली भुरग्यांचो दीस आमी आचरण करता. आयची देवस्तुती देवान रचल्या हर एक रचनाक मान दिवंक उलो दिता. ह्या संवसारान बाळक मरे मनशाचो बरवसो जावंक पावली. तिच्या जल्माचे फेस्त आमकां संतोशाचे जावन आसा. बाळक मरी सगळ्या मनशा कुळाक नवो बरवसो दिता. मोरये मुखान जेजूतान आमकां मेळच्या कृप्या देण्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया. देवान ताच्या उदार मोनान ह्या पृथ्वीचेर येतेश्ट पावस दान बरो हावो फावो करून रैतांक बळबळायकी दिवन तांचे वोंवटीक ही सोबीत फुलां 5वी रंधवाय रुचीक फळां आनी बताच्यो लांब कणश्यो दिल्यात. तर उपकारी मोनान देवान दिल्ले उदार मोनान ताका अर्पिया. मोरये मायेचे ससायेन आमची कुटुंबां बगेन कुटुंबां बरी माया मोगाची एकवटांची आनी क्रिस्ती भावार्थाक साक्ष दिवची तसली जावं म्हूण ह्या मिसा वेळी मागया. बाळक मोरी मोंती सायबीण पाप खत नासतना गर्भ संभवले पयले घडयेतावन देवान तिका ग्रेस्त केल्या. ती आमची राणी आनी आमची मोगाळ आवय जावंक पावल्या. तिणें आमचे बसत आमच्या कुटुंबा बसत महात कार्यां करच्याक आनी आमकां दोसच्या सर कश्टांनी देवाचेर पुरतो भरवसो दवरूंक ती आमकां कुमो कर म्हूण ह्या पवित्र मिसा वेळी मागया. आमच्या पातकांची दूख आमी धरया. आमचे चुकी वळखून म्हणया हांव पातकी सर्वजरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो बडो अपराध. ह्या पसत भगेन सदां सांगपा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची बातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक बाबो.
समाधीस वडा संतोषान आम्ही संभ्रमता तुवें विंचून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवय फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भरतान परवशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. मिका प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पूर म्हणटा पूण तूं बेतलेहेम एफ्राता जुदेच्या कुलयामध्ये तूं बोलान तरी इस्रायेलेचे राजवटकी चलोवंक आसा तो मुजे पासून तुजे थावन जल्मतलो. ताचो आरंभ भोव आदलो चड पुरातन कालाचो. त्या पासून जी प्रसिद्ध जावची आसा तिणें त्या भुरग्याक जल्म दिसर सर्वेस्पूर तांकां सांडून घालतलो. तेन्ना तांच्या भावा भयणींचो उरलो जमो इस्रायेलाच्या पुतादुवाच्या एकवटान पाटी परततलो. तो थी रावतलो सर्वेस्पुराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचे महिमेन आनी आपल्या हिंडांक सळयतलो. आनी ती भिरांती विणी रावतली कित्याक ते दाळा थावन ताची पदवी पृथ्वेच्या सिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचे उतर हे. तुझ्या दृढ मोगाचेर पातीव नासा तुझे तारण म्हाका लाभले म्हूण म्हजे काळीज उल्हासतले. वै ताणें केल्या उपकाराक सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलो. ताच्या मनाक स्तोत्र सद्गीता गायतलो. सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, जी कोण देवाचो मोग करतात आनी ज्या कोणाक ताणें आपले मांडावळे प्रमाणे आपयल्यान तांचे बराबर चड संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशें करूंक वावुरता हे आमी जाणाव. कित्याक जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिल्यान. अशें भावा भयणीच्या व्हडल्या घराण्या मदें आपल्या पुतान मालगडो पूत जाय म्हूण ताणें खुशी वेली. हे पासत असले मांडावळेक निर्मिल्यांक ताणें आपयली. आपयलेल्यांक ताणें नितीवंत कन्न घेतली आनी नितीवंत कन्न घेतलेल्यांक आपले महिमेन ताणें भागीदारा केली. देवाचे उतर हे.
हालेलुया बाळोक मोरिये स्तुती फावो जाले कित्याक तुजे तांजल मालो नितीचो सूर्यो हालेलुया 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 सर्विस पर तुमचे सोवे आसो मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता जेजू ख्रिस्ताचे जनन हे परी जाले ताचे माते मोरयेक जुजे लागी करार जाल्ले पूण तांच्या लग्ना पयले पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस्त जाली तिचो पती जुजे नितीवान मनीस तरी मोरयेक आपकीर्त हाडूंक ताका खुशी नासली देखून गुप्ती तिका सोडचें म्हणून ताणें चिंतलें पूण अशी ताणें आलोचन केल्ली तितलीच सर्वेस परसो एक दूत सपनान ताका दिश्टीक पडलो जुजे दाविदाच्या पुता म्हणालो तो मोरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भिये नाका कित्याक ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाल्या एका पुताक ती प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरिजे कित्याक तो आपले परचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो हें सर्व घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मरिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें एक अवकार चली गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मॅन्युएल म्हणून आपयतले इम्मॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हूण अर्थ जाता देवाचे अवतार हे आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्त ते बाळोक मरयेते म्हज्या बोव मोगाळ भावानो भयणीनो बाळका मरयेच्या भक्तिकानो म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो आज पवित्र सभा बाळोक मरयेच्या जननाची परब वर्त्या संभ्रमान आचरण करता ह्या बागी सुवाळ्यार तुमकां सर्वांक तुमच्या कुटुंबादारांक गांवांत तशेंच परगांवांत असच्या सर कुटुंबाच्या भावंडांक हांव बाळोक मरयेच्या परबेची तुमकां आशिर्वाद मागता बरें फेस्त मोंती फेस्त हांव मागता आज पवित्र सभा बाळोक मरयेच्या जननाच्या संतोषान भरला देखून पवित्र सभेक आज वर्त्या संतोषाचो दाबाजेचो आनी संभ्रम असो दीस हे मोंती फेस्त सांगाता येवचें सांगाता जेवचें कुटाम बांदचें जिवाळ करचें आमकां कळयता या सुचयता तर आज आमी नियाळचो संदेश बाळोक मरयेची देख घेवया चलयांक मान दिवया कुटुंबाचें फेस्त अर्थाभरीत संभ्रमया बाळोक मरयेची देख घेवया चलयांक मान दिवया कुटुंबाचें फेस्त भोव अर्थाभरीत संभ्रमया पवित्र सभा मोरयेक अशें उल्लेख करता मोरी बरवशाचें फांतें आनी सगळ्या संवसाराच्या साल्वासावाचें फांतें म्हूण साल्फोन्स लिगोरी बोवापुरबेन म्हणटा देवान रचलेल्या सर्व आत्म्या पैकी भोव सोबीत आत्मो मोरी जावन आसा ती सांतीण जावन आसा तिचें जनन पवित्र जावन आसा संप्रदाया प्रमाणे मोरी ती जेरुसलेमान जल्मली आयच्या फेस्ताची सुरवात त्याच उदें तिच्या पवित्र सभेंत जाल्ली 5व्या शेंकड्यांत जेरुसलेमांत 7व्या शेंकड्यांत रोमांत ही परब साल्तीक आयली 1330व्या इस्वेंत एक गीत अशें घडलें भाग्यवंत अन्ना दी सांगता अन्ना ह्या गितांतलीं उतरां अशीं आसात 1330व्या इस्वेंत घडलें हेब्रेवाच्या मुळाचें दाविदाच्या त्याच घराण्याचें
उदेले एक सोबित फुल अन्नाच्या कुसव्यांत जल्मले मरे सल्वासावाचे फांते 1050 इश्वेंत अनेक गीत मोरयेच्या मनाकशेंच घडलेले आसा. नामान नोव्या संतोसा उदेंतीच्या नेखेत्रा सल्वासावा आणि आमच्या उजवाडा म्हण मोरयेचे जनन एक उजवाडाचे फेस्तस. मोरयेचे जनन आम्हा सर्वांक एक सल्वासावाचे. कित्याक किरकोळ मोरये या संसारी आपल्या जननावरवी सोडवणेचे योजन संपूर्ण करूंक आयली. तर हे फेस्त पयल्यान आमकां कळयता हे फेस्त कुटुंबाचें. बाळूक मरी एका कुटुंबांत ल्हान व्हड जावन अख्रेक एक बागेवन कुटामस ती बांदून हाडली. ह्या कुटुंबांत नजरेच्या कुटुंबांत मोग आसलें मायपास आसलें आनी अशें आसता त्या कुटुंबांत मोरीस श्रेश्ठ जबाबदारी घेवन जुजेक जेजूक सांबाळून व्हेली. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो ती स्त्री सादी स्त्री सगळी ती सांबाळटा. जुजेक ल्हान करिना व्हड मान दिता. जेजूक देवाच्याच पावलांनी ती वागयता आनी अशें तें कुटाम सांगाता जेवंक येता सांगाता मागोवंक येता सोम्याच्याच देवाच्याच त्या पावलांनी चलोवंक ती मोरयेतावन शिकतात. आज आमचें कुटाम सांगाता सागी सवाल करया. आमच्याच कुटुंबांत आज सुडदोड ना तर कुटुंबा फेस्त संभ्रमीक गी. आमच्याच कुटुंबांत आज मोग उणें जाला राग तसोच आसा तर कुटुंबा फेस्त संभ्रमाचें गी. मोरी शिकयता मोग आनी मायपास लागीं जावं कुटुंबा फेस्त दोडतो जावं. हें फेस्त आमकां सुडदोड पयस करूंक कश्ट विचार विनिमय करूंक सांगाता जेवंक सांगाता आमी एकामेका हांसून उलोवंक आमकां उलो दिता आसता. मोरयेची आमी देख घेवया. हें फेस्त कुटुंबाचें संभ्रमीक करया. एकामेका बसया एकामेका आमी संतोशान हें फेस्त कुटुंबा बराबर संभ्रमया. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो कुटुंबांत आज एकामेका आमी ल्हान करचें नाका. जशें मोरी जुजेक आनी जेजूक व्हड केली व्हड मान दिली तशेंच आमी एकामेका व्हड मान दिवया व्हड करया. दुसऱ्यान हें फेस्त आमकां कळयता गोडशें फेस्त. कोबू दूद आनी हॉर्न. गोड कोबू सेविल्ल्या वखदां आमकां गोडशें भोगता तर आमच्या तोंडांतलीं ती स उतरां गोडशें जावं. आमी दूद सेविल्ल्या वखदां आमकां एका रितीचें संतोश तर आमी पेल्याक संतोशान दवरचें तसलें शेगुणी जिवीत जियेवया. तशेंच हॉर्न हें सेविल्ल्या वखदां आमकां एका रितीचो दादोसकाय तर आमची जिणी हॉर्ना सारकें मोवाळ जावं. तिसऱ्यान हें फेस्त कळयता सुगंध फुलाचें. आमी एकठांय करता रंगाळ फुलां अर्पिता तिची भुरगीं बाळां मोरयेक. साबार विविध रंगाची फुलां आमी एकठांय करता. आमी विंचता साबार फुलां पूण देवान विंचलेल्या एकाच मोरयेक समर्पिता. आमचें जिवीत सदांच फुलच्या फुलां सारकें गे या कुसोन गणच्या फुलां सारकें गे. एका फुलाक कीड साबल्यार कीड बसल्यार ताची वीक ओंपल्यार फूल कुसता सोबाय विबाडटा. जर तर आमच्या जिविताक फुलाक देवसार म्हणले कीड लागल्यार हें जिवीत फुलां सारकें कुसोन वेता. तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो जशी रंगाळ फुलां तशेंच स्वभाव आमचें जिवीत रंगाळ जावं. जशें फूल परमळ तशेंच आमचें जिवीत स्वादीक परमळ जावं. चवथ्यान हें फेस्त कळयता नव्या बेळ्यांचें फेस्त. आज आमी पृथ्वीचें प्रथम फळ देवाक अर्गां जावन काणीक जावन भेटयता आल्तारी समकर दवरता वेदी बोवारी दवरता. हें सगळें फावो केल्ल्या देवाक आज आमी अर्गां दिता. पृथ्वी तांतले रंधवाय तांतले फळ हे देवान आमकां दिल्लें एक इनाम जावन आसा. देव पृथ्वीचो सृश्टी करता मनीस ती सृश्टी नाश करता. मोगाळ भावा भयणीनो पृथ्वीचो मोग करया त्या रंधवायेचो मोग करया रुखां झाडांचो आमी मोग करया आनी अशें आमी पोस करया नाश करचें न्ही. पृथ्वी राखची आनी सांबाळची जबाबदारी आम्हा सर्वांची म्हणलें उगडास दवरया. तशेंच त्या पृथ्वीचो जबाबदारी आमी सर्वांनी घेवया.
पंचव्यान हे फेस्त कळयता सली भुरग्यांचो दीस. आज भारताची पवित्र सभा सली ह्या भुरग्यांचो या सली भुरग्यांचो दीस आचरण करता, गर्ल चाइल्ड डे. एका कुटुंबांत एक आवय स्त्री, एक भयण स्त्री, एक पतीण स्त्री, समाजान सभा स्त्रियो एक स्त्रियाचे पात्र ती खेळटात. मोरीच ती जावन आसा कुटुंबाची, समाजाची. आज आमच्या कुटुंबांत स्त्रियांक कसलो मान, आमच्या समाजान चलयांक कसलो मान, भद्रती आनी रक्षण आसा गी. एका कुटुंबांत चेडू भुरगें जल्मता म्हणटा आसतना कुटुंबांत निराशी, दादोशी न्ही, पूण त्याच समाजांत सैरीक ना म्हणटा आसतना, चेडू ना म्हणटा आसतना बेजाराय. देखून चलयांचो मोग करया, जल्माता तांच्या निमाणे जिविता पर्यंत चलयांचो आमी मोग करूंक आसा. चलयांक समाजान जावं कुटुंबान जावं आत्मान जाय नशें तांकां आमी मान दिवया, राखून व्हरया, तांचें मान सांबाळया. ह्या दिसांनी आमकां कळीत आसा अत्याचार, बलात्कार, जुलूम, शोशण, खुनी सडल्यात. आमच्या स्त्रियांक चलयांक रक्षणच ना म्हणलें बरी आसा. स्त्रियांची मुळावा हक्कांच आज पयस जाल्यान स्त्रियां भियेतात, चलयो भियेतात. तर म्हजे मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां कळीत आसा आयल्या वार कोलकातान जाल्लें एक घडीत मेडिकल स्टुडंटाच्या वयर अत्याचार आनी जिवेशी मारतात. मणिपुरांत स्त्रियांक विणगो करून पुरसांव करतात. स्त्रियांक आज मान आसा गी? तर मान दिवचें काम आम्हा सर्वांचें, तांकां राखून व्हरची जबाबदारी आम्हा सर्वांचें. देखून हे फेस्त म्हणटा जशें मोरयेक तूं पळयताय, मोरयेचें रूपणे तूं स्त्री तें पळय, तुज्या बायले तें, तुज्या पतीनी तें, तुज्या चेडवा भुरग्या तें, तुज्याच आवय तें तूं पळोवंक जाय म्हूण हें फेस्त सुचयता. तर स्त्रियांक आमी मान दिवया, जुजेच्या जाग्यार रावन मान दिवया. सोव्यान हें फेस्त आमकां कळयता, हें फेस्त सांगाता येवचें, सांगाता जेवचें, कुटाम बांदचें, मागणें करचें. हें फेस्त आज आल्तारी मुखार आमी रावन मागचें, टेंपलान तशेंच घरांत. हॉर्न वा दूद ते नवे तांतून घालना, सांगाता सेवन, सांगाता मागणें करून कुटुंबा जिवीत आमी जियोवचें जावन आसा. साल्फोन्स लिगोरी बोवापुरबेन म्हणटा फळ आशेतलो रुखा लागीं वचो, जेजूक आशेतलो मोरये लागीं वचो, कित्याक तिचें जनन पवित्र. देवशास्त्रज्ञ कार्ल रानर द थियोलॉजियन म्हणटा फकत क्रिस्तांव धर्माक एका आवयची गरज पडली, त्या आवयचें जनन भोव पवित्र. सांत तेर्तुलियन बोवापुरबेन म्हणटा येव सर्पाक पातयेली, मोरी बडव्याक पातयेली, देखून तिचें जनन, जेजूचें जनन साल्वासावाचें कारण जावंक पावलें. हाचे पयलें वचप मिका प्रवादीच्या पुस्तकांतलें आमी आयकल्या. जेजू आकस्मीक जल्मलो न्ही, आवश्यक जल्मलो म्हणून मिका प्रवादी उसारता. एका स्त्रीये तावन मेस्सियाचें जनन जातलें. जुदे लोकांमध्ये वैभवीत तरान तो मेस्सिया जियेतलो आनी त्या वैभवीक मेस्सियाक जुदे प्रजा राखून रावतात. मिका प्रवादी म्हणटा तो वैभवचो पूत, शांतीचो कुंवर, समाधानाचो सागोर, मोवाळ फागोर. आनी अशें आसता हे देवाचें निर्मोणें, जेजूचें मेस्सियाचें जनन. आयच्या सुवार्तेंत मातेवाच्या वांजेलांत आमी आयकल्या एक अवंकार चली गर्भेस्त जातली, एका पुताक जल्म दितली. ती पवित्र, तिचो पुती पवित्र, तें जननी पवित्र म्हणटा, जल्मा विशीं कळयता. आनी मोरी आपल्या जिवितांत बडव्याक पातयेता, बडव्याच्या उतराकाल देवाक पातयेता. आनी ह्या मोरिफात सोडवंदरा जेजूक ती जनन दिता. आपणाची जिवीतच काणीक म्हणले बरी त्याच देवा समकोर भेटोवन दिता. ती काणीक म्हणली मोरी देवाक मानवता. सोडवंदरा जेजूक ती जल्म दिता. किरकोळ आपूण चरण दासी तुज्याच उतरा प्रमाणे म्हज्या जिवितांत तें योजन संपूर्ण जावं म्हूण ती खालतीमान घालता. सर्वेस्पराचें योजन मोरयेच्या कुसव्यान जालें. मोरयेचें जनन अन्नाच्या कुसव्यान जालें. हें जनन मोरयेचें आनी जेजूचें भोव पवित्र जनन म्हूण येता. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या फेस्ता संदर्भी आमी साबार संगती जाणा जाल्या. तर आमी थोड्यो संगती आमच्या जिविताक लागू करूंक आमी हर प्रयत्न करया. पयल्यान स्त्रियेक आमी मान दिवया आनी तांकां तांच्या जिवितांत आमी सदांच मोरयेक देखया.
आज ह्या समाजीन स्त्रियो आमकां वापरचे वस्तू न्ही, ती मनशां. देखून मरयेचे रूपणे तांच्या मुखार आमी दवरया. मरयेकच पळयल्ल्या भशेन आमी बगया. तांकां आमी अपमान करचे नाका, अवमान करचे नाका, बगार गौरव दिवया, मान दिवया. जुजे मरयेक मान दिलो. देखून आमी जुजे बरे मरयेक, ह्या समाजाच्या स्त्रियेक मरयेक मान दिवया. दुसऱ्यान सांगात येवया, सांगात जेवया, सांगात मागया, कुटाम बांदया. आमकां कळीत आसा एक ल्हानशें एक गोडशें स्वीट्स एका जाग्यार पडलें तर मुयो धांवून येतात, ते व्हरून वेतात. हांव चिंता ही कुटुंबा फेस्त आमकांय मुयो बरीच सांगाता येवन जेवचें जावन आसा. आज जेवण विविध नमुन्यावर आसतलें रांदवायचें. आमी सांगाता त्या मुया सारकें एक वर दाखोवया, सांगाता बसया, जिने पर्या सांगाता बसून जेवया. कावळो आपूण बोबाट मारीत हेर कावळ्यांकी सांगातिनी आपयता आनी उरलेलें खाण सेवंक एक जागवण दिता. हें फेस्त आमकां सांगाता जेवंक आपण दिता. तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आल्तारी समकार आमी सांगाता मागया, मेजाच्या बोवारी सांगाता आमी जेवया. कुटुंबांत कुडां विविध आसल्यार सांगाता जियेवया आनी अशें कुटुंबा जिवेत नंदन करया. तिसऱ्यान स्त्रियो, तुमी कुटुंबा सुदारसिया, तुमी कुटुंबाची मोरी. म्हाका जबाबदारीच ना म्हणूंक जायना. गाद म्हणटा ताई इल्लद मने स्त्री इल्लद मने देवनिल्लद गुडी ಎರಡೂ ಒಂದೇ. तूं आवय जावन मोरी जायनातल्यार देव नातलेल्या तेंपला बरी, आवय नातलेल्या घरा बरी, काळोकूस. देखून तूं जावन आसाय कुटुंबाची मोरी. तेंपलांतच देव ना तर कशें बोगाप उदेत? कुटुंबांतच मोरी म्हणली आवय स्त्री पतीन ना, कुटुंबाचें बोगापच जिवीतच कशें जायत? तूं कुटुंबाची मोरी. स्त्री, तूं सांबाळ तुजें कुटुंब त्याच मोरयेच्या जाग्यार. तूं तुज्या पती जुजेक समाधानेन सोलोन व्हर, गौरव दी, न्ही आत्मान ताका सांबाळन व्हर. तुज्या भुरग्यांक जेजूच्या जाग्यार दवरून जतनायेन तांकां सांबाळ, जोगासाणेन तांकां सांबाळ. त्याच सोम्याच्या पावलांनी तांकां सोलोव तुस मोरी जावन वाड दाखय. आनी निमाणें आमी नवे सेवया, नवे व्यक्ती जावया. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आज आमी नवे सेवता. नवे सेविल्ल्या वखदां सदांचेच म्हणलें बरी आमी बोगाप आमच्या मोतींत उदें नासता. आमच्या मोतीन हांवूय एक नवो व्यक्ती हे नवे सेविल्ल्या वखदां जावंक जाय म्हूण प्रयत्न करया. बाळोक मरी आमची कुटुंबां नंदन करूं. बाळोक मरी आमकां आपल्या बेसांवांनी भरूं. ती पाळण्यार आसा. देवदूतांची वरां आज गायतात. आमी सक्कड सांगाता मेळया म्हणलें गीत गायता. तीच बाळोक मोरी आपली बेसांव आपल्या पुता मोरीफात आमच्या कुटुंबाचेर मागोवन धाडून दी म्हूण मागता. समेस्तांक संतोष परेत मोती फेस्त. देवाक सर्वदरा बापाक सर्गा आनी भितुमेच्या रस्तराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुता आमच्या सम्या सो तो बरें सांबाळलो. अंक आमरी तान जल्मलो, कोण ताका ताणें कस असले, ताका गुप्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केबलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तशें सामिल्यांतलो परतून जेवण जालो, सर्गार चडलो, सर पोतेदारा देवा घेवन बसला. थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्रज्ञा कॅथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे मोक्षणे कुडीचें जिवन पण सस्तांचें जिवीत आमी. मोगाळ बाबा आनी भयणीनो, देवाचे उतार सांगता स्वता तुमकां मेळटलें, मागा तुमकां लाभतलें, बडें तुमकां उक्तें जातलें म्हूण ह्या उतरांचेर पातणी दवरून आमची ते सभा मागणी सर्गींच्या बाबा उचेर विश्वासान आमी दवरुया. मोगळा बाप्पा, पयत सभेच्या मुखेलांनी तुवें रचल्या हर एक रचनाचो मोग लोकांचो काळजान घान सर रचनाक मान आनी गौरव दिवंक प्रेरण दिशे तांकां तुजी कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या राष्ट्राच्या स मुखेल्यांनी स लोकांक एकवटीत करून शांती समाधानाचे बद्र राष्ट्र बांदून हाडूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या बावरियासच्या सरसलिया भुरग्यांक गौरवान आनी मानान लेखूंक आनी शोशणांक वळख जाल्ल्यांक फावो तो न्याय दिवन
तांची हक्कां राखून वन आमचे थंय बरें मन रस म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या कुटुंबांच्या मालगड्यांक आनी पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. परगांवांत वावोच्या आमच्या कुटुंबांच्या सांद्याक राख आनी सांबाळ आनी तांच्या वावरांत तांकां भद्रती आनी तृप्ती लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कृशेक आनी मनशा उपयोगाक उदकाचो तांतवार जायना जावच्याक बऱ्या पावसाचे देणे लाभय. रायतांक तांच्या शेतांनी लाभिल्ल्या फळांक फावो तें मोल मेळाशें कर. रतवेतोन मेळचें बरेंपण वळखून घेवन तिचें संरक्षण करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बावारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी मरिये मायेच्या शेगुणान जियोंक देवबिरांतेचे माया मोगाचे मागण्याचे भावार्थाचे बोगसाणेचे आनी शांती समाधानाचे फिरगस कुटाम बांदूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरज बसत मागया. प्रत्येक जावन परगांवांत अशें आमच्या भाव भयणीचो उडास काण. कोणी कामाच्या सोदनेर आसा तांकां काम बेगी मेळ्ळा अशें आमी मागया. एका वर्सा आदी हांगासर फेस्त साजन करता आसतना संतोसान आसले सांदे आमच्या मदें आज नात. जायते जण मरण पावल्या. तांच्या आत्म्याक शांती मेळोवंक बसून मागता आसतना आमच्या आदल्या मोगाळ विगार वालेर मेंडोसाच्या आत्म्याक शांती मेळोवंकी आमी मागया. पळोवदाळ बापा आमी सर तुजी भुरगीं तुजेर विस्वासान थोडी प्रार्थना तुज्या मुखार दवरली. आमची कुटुंबां तुज्या मोगान भरली एकवटांत आसची आनी सदांच तुज्या खुशेक काळजोवची कर म्हूण मागता. त्यात क्रिस्त आमच्या समया मारिफात दय कर. Better
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीधरा देवा बापाक मानता तसलें जावंक मागात हे भोव मोगाळ बापा वडा मोगान अंकवारीच्या कुसव्यात आमच्या मनच्या सैम घेतलेल्या तुझ्या पुतान आपल्या आवयचें अंकवारपण विभाडूंक ना पूण तें पवित्र केलें तो तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सर्वांतणांतले निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा जल्मल्ले नित्यांक वारी मरयेक आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासवी प्रकातणे संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी ताचे उदेशी देवदूत आनी सगळ्यो सर्गीचो सगळो दळपार तुजी थोर महिमा वाक म्हणटात तांचे सांगते आमचे तळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता सर्वांनी संसार बोला तुझ्या कोण जरी तुका कोण जरी तुका कोण जरी तुका सर्वेश्वराचे नावी येता ताकाज कोण जरी तुकाज कोण जरी तुकाज बापा खरंच तूं पवित्र आनी सगळीं तुजी रस्तां तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन जीव आनी पवित्रपण उपसता उदें दिता अस्तंते पर्यान तुका एक निर्मळ बटोणी घरच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आमी मागणें करता तुका बेडोवच्यांक आमी आडल्यान तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्या तूं पवित्र कर ताजी आज्ञा पाळून हो संस्कार समारंभता तो बरे दिन जाले तर राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जॉन जतच ताणें गाल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेत घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची गाल्स नव्या आनी सासणी खराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भारताचो गोड परगटुया. बापा आमचे सोडणे पासून तुज्या पुतांचो असलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरगार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजां आनी हें जिबीत आनी पवित्रपणी तातें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगत झडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका आपटयता. तिचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन रक्तान बसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत अंकुआर मोरयेच्या भगेवन जुजे तिच्या पतीच्या तुझ्या भगेवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आयज समेस भक्तां सांगता तुवें विसरून काडल्याच्या दायसांत आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणे सुवादार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे भलये वरी आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरी सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेन बापाच्या जेराल्ड आयझक आमच्या गोळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस गवळ्या आनी म्हणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पडजे संगती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भवार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपास्तान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सस्नाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बलवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू थंय त्या जेजू थंय सबीत आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया.
परस्परासर वायटांतले आमकां निबार दया करून या जिवितांचो वस काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशनात गेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशोबर म्हण तुका शांती एकवटान सांबाळ तूं जियेता राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं माया मोगाचो गूड जावन एकामेकाक शांती दिवया पळया भाग्यवंत आंकपा बरे सोबत जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर आमचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली Sagoran
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आयच्या दिसा जल्मल्ली भाग्यवंत अंकवार मोरी आख्या संवसाराचो भरवसो आनी मनशेच्या सोडणेचे फांते म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाश आनी संतोष भरीत काळजान तिचे मनशा सैमान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उण्या दाखा वायनाच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ता आत्रेगोन सोदूंक भावार्थां ताका आपलो सोडणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकूटान सदां काल जियोंक समेत मनशां फावो करून मागता. त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दयेकन बसा. फेस्ताक फिरजेन रावल्ल्या देवादीन लाजरस आनी देवादीन मार्गरेट डिसोजच्या कुटुंबादारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना फिरजेन कुटुंबाचो प्रतिनिधी श्री फेलिक्स डिसोजान मुखार येवन मानाची वात आनी नवें स्विकार करूंक हांव विनंती करता. आयच्या दिसा ह्या फेस्ताक मरियमायेच्या मानाक अर्गां जावन जायत्याने मुर्दो मिसां दिल्यान तांकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तांणी आतां मुखार येवन मानाची वात आमच्या विगार जेराल विगार बापातावन स्विकार करूंक विनंती. जॉन पीटर डेसा संतेकट्टे ये वडो. लिल्ली डिसिल्वा उप्पूर बी वडो. रायनल लुविस उप्पूर ये वडो. एडलिन निकिता फेर्नांडीस पुत्तूर वडो. प्रिन्स्टन आनी प्रिन्सिया फेर्नांडीस एडबेट्टो वडो. रिचर्ड फुटारो आनी कुटाम काकुंजे वडो. एडविन क्रास्ता आनी कुटाम एडबेट्टो वडो. रोनाल्ड विल्मा लुविस मिलाग्रिस सी वडो. सन्शिया नोरोना काकुंजे वडो. जॉर्ज वॉयलेट वेगस संतेकट्टे बी वडो. लियो आनी वेरोनिका डिसोजा एडबेट्टो वडो. टीना फेर्नांडीस मिलाग्रिस सी वडो. फ्लेविया मिनेजस आनी कुटाम मिलाग्रिस ए वडो. कैथरीन फुटाडो काकुंजे वडो. विल्सन जेनिफर रोड्रिगस उप्पूर ये वडो. प्रिसिल्ला लुविस आनी कुटाम उप्पूर बी वडो. एडल फेर्नांडीस पुत्तूर वडो. सनीटा जेन पसन्ना एडबेट्टो वडो. एलरीना सानिया मस्करेनस उप्पूर बी वडो. रॉकी डिसोजा आनी कुटाम तेंका बेट्टो वडो. एल्ड्रीन एल्स्टन पिंटो मिलाग्रिस सी वडो. प्रियल प्रिशल सुआरिस मिलाग्रिस सी वडो. शाइनल लोबो कल्याणपुर ये वडो. रैनसन डिसोजा आनी कुटाम एडबेट्टो वडो. मार्श रूयल मेंडोन्सा तेंका बेट्टो वडो. गॉडफ्री लीना लुविस उप्पूर बी वडो. लिली फुटाडो आनी कुटाम काकुंजे वडो. ऑस्टिन डिवाइन फेर्नांडीस कल्याणपुर बी वडो. रायमंड वॉल्टर क्रास्ता कल्याणपुर बी वडो. रोजी जॉन कल्याणपुर बी वडो. लेनविन डिसोजा मिलाग्रिस सी वडो. वेलेंटाइन डिसोजा पुत्तूर वडो. आयच्या दिसा फेस्ताक पिरजेन रावल्ल्या देवादीन लाजरस आनी देवादीन मार्गरेट डिसोजच्या उगडासान दिवचे स्कॉलरशीप आतां आमचे रेक्टर बाप भुरग्यांक दिवंक हांव विनंती करता. मिलाग्रिस इस्कॉलान शिकल्या भुरग्यांक हे स्कॉलरशीप फावो जाता. स्टुडंट नेम श्रेयस स्टीफन कर्नेलियो संतेकट्टे बी वडो. मॅक्सन जोसेफ लुविस तोन्से वडो. भुरग्यांनी दयकन मुखार येवचें. श्रेयस स्टीफन कर्नेलियो संतेकट्टे बी वडो. मॅक्सन जोसेफ लुविस तोन्से वडो. रियाना सुजान पसन्ना एडबेट्टो वडो. रायनल लुविस उप्पूर ए वडो. शरल जेसिका डिसोजा कल्याणपुर बी वडो. आयच्या दिसा मिलारची लारा क्विज 23 फिरगस पत्राच्या तर्फे सोलोवन वेल्ल्या क्विजान जिखलेल्या सर्व स्पर्धिकांक आतां आमी इनाम वांटयल्या. पयल्यान आयरीन मिनेजस फर्स्ट प्राइज कल्याणपूर बी वडो.
मिलारची लारा पत्राक क्विझान भाग घेतलेल्यांची जिखलेल्यांची नावां. आयरीन मिनेजस फर्स्ट प्राइज कल्याणपूर बी वाडो. सेकंड प्राइज जेसी डिसोजा एडबेटो वाडो. तिसरे प्राइज जसिंता लुईस पुत्तूर वाडो. जसिंता लुईस पुत्तूर वाडो. मोरयाळ गायन स्पर्धांत जिखल्या वाड्यागरांक आतां आमी इनाम वांटलेल्या. पयलें स्थान वता कल्याणपूर बी वाडो. दयकन गुरकार सगळ्यांच्या तर्फेन मुखार येवन स्विकार करचे म्हूण विनंती करता. मोरयाळ गायन स्पर्धांत पयलें स्थान आपणयतात कल्याणपूर बी वाडो. दुसरें स्थान उप्पूर ये वाडो. दुसरें स्थान उप्पूर ये वाडो. तिसरें स्थान संतेकट्टे बी वाडो. सर वाड्यागरांक आमी शाबासकी पटयता तशेंच सर बरें मागता मोंती मायेचें बेस्ट आमी मागता. मोरयाळ क्विझांत जिखल्या वाड्यागरांक आतां इनाम. तिसरें स्थान तिसरें स्थान वता कल्याणपूर ये वाडो. मोरयाळ क्विझांत दुसरें स्थान येता मिलाग्रीस बी वाडो. आनी पयलें स्थान येता कक्कुंचे वाडो. सर्व भाग घेतिल्ल्या वाड्यागरांक आमी देव बरें करूंक म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादा तांचेर मागता. आतां आमी आशिर्वादीत केल्ले नवे वाकणशी वांटलेल्या आतां हांव फुडें आपयता उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गवळी कायगुंची संयोजकी कोवेन ताची सुपिरियस रोज कोवेन मिलाग्रीस कोवेन आनी मारिया कृपा कोवेन वाड्याचे गुरकार सर्व आनी मुखार येवन आमच्या बिगार बापातावन कणशी स्विकार करूंक विनंती करता. विनंती करता बसलेलेच ते सर वांटूंक. मोगाळ भाऊ भयणीनो आयच्या ह्या बागी दिसा मोंती फेस्ताच्या संदर्भी एडबेट्टो वाड्यागरा आनी इश्ट आनी सांगाता मेळोवन सर्व भुरग्यांक आनी सर फिरगसगारांक उदार मनान खाण फळार वितरण करतात. दानींची नांवां वाड्यागरांची ह्या परी आसात एमिलिया फेर्नांडीस, डायना ऑल्विन डिसोजा, रोश्विन डिसोजा, नील निया डिसोजा, प्रिंस्टन प्रिंसिया फेर्नांडीस, डेल डिसोजा, मनीषा डिसोजा, ब्रेंडन ब्रेंडा लोबो, जेसी डिसोजा, वाइलोन स्वाति मचादो, क्लिंटन डिसिल्वा, जेस्टन फेर्नांडीस, रियान कॅस्टलिनो, रोहन डिसोजा ह्या सर्व एडबेट्टो वाड्यागरांक आनी धानींक आमी काळजां मनांतल्यान देव बरें करूंक म्हणटा. मिलार मायेची तशेंच बाळका मोरयेची विंसनार बेसांवां तांचेर मागता. आयच्या ह्या बागी दिसा मिलार ICYM कल्याणपूर घटक वर्त्या संतोसार भुरग्यांक स्टेशनरी वांटतात तांकांय तशेंच तांकां आदार जावच्या एनिमेटर्सांकी ह्या संदर्भी देव बरें करूंक म्हणटा. बाळका मोरयेची मिलार मायेची विंसनार आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. समेस हात जोडून तकली बागया.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं भाग्यवंत आंकवा मरेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशाकडची सोडवण केली तो तुमकां आपल्या देण्यानी भरून आंकवार मरे उदेशी जिविताच्या रस्त्याला तुम्ही घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरून आज आंकवा मरेच्या परबे दिसा तुम्ही संतोष भरीत आसात पवित्र आत्म्याच्या आनंदार तुमची काळजां भरू आणि आमच्या आंकवा मरेच्या मजतीन सत्संगाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं आणि सर पदवीदार देवाचो बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सवय आसूं वचून याद क्रिस्तचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा Amen.